आमचे खातीर चोऱ्या ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मनात संतोषान हे गीत गायता. पवित्र स्नानांत क्रिस्ता बरोबर तुमकां निकिपिली, त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां जिवंत केली, कित्याक ताका मरणांतलो जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बावार्द दवरलो. सर्वेस्पराक जय. ही कल्पना आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून ह्या मिसान भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती मनांत धरात आनी तुमी म्हजे पासत मागात आनी हांव तुमचे पासत मागतां आनी आमी बरोबर आमच्या आख्ख्या संवसाराक पासत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी हिंच्याय प्रसंगाक संकश्टाक दोन तरेनी जबाब दिवंक शकता. एक म्हणजे आपल्यापणांत रावन आनी दुसरें म्हणजे क्रिस्ताचेर आमचो बावार्द धरून. जेन्ना आमी आमचेरूच पात येता तेन्ना आमकां हे संकश्ट भोगूंक जायना. आमी म्हणटा कित्याक लागून, आनी आमी मागीर खंती बरीच जाता. देव आमकां परवा करिना, देव आमची राखण करिना, देव हिंगेलो अशें म्हणटा. पूण दुसरी असले प्रसंग आयले म्हणटत देवाचेर बावार्द धरून आपलीं पावलां फुडें मारतात. कसले स्थितीची मनशां आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सासणाच्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नवे जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुज्या मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. दोन दोताचें इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिसिलिया थावन पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शिश्य आसलो. ताची आवय बाबाताक बँक मारलोली
जुदेव बायल आसली, पूण ताची बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी आयकोनेमांत बाबार्ती भाव भयण ताची बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतोल्या जुदेवां पासत तांणी ताची सुनोत केली, कित्याक ताची बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसल्याक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळोवंक जाय म्हूण सांगलें. हे भशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक बाबार्तान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोवन गेली. देवाचें उतर आजेन परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आदवरलें देखून ते फ्रिजिया आनी गलिशिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमार पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेसूचे आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवन ते त्रोसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासिदोनियाचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताजे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासिदोनियाक वचोंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. आमी म्हणया, सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय. तो सांबाळणार, विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो ताचे मुखार या. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब, सर्वेस्पराक सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक ओत्तो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब, सगळे प्रथमे सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटच स्वर्गीचे वस्तूंचे जावं ती तुमचे उतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाचे उजव्या हाताक बसलोलो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणू जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकोर आपल्या धोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणीन म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळल्यार तुमचें उतर सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां कोत्तली, कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. दोगी ओस्तोऱ्यो ती मार्केटान वेताली आनी एकली दुसरेक पळोवन तिच्या मनान अशीं चिंतना घोळटाली, हिचे कडेन म्हाका उलोवंक जाय. कित्याक लागून ती सदांच एका आनंदान कशी जियेताली. म्हणटच एक दीस ती दोगां जाणां मेळ्ळीं आनी एकल्यान दुसरेक विचारलें, तूं कित्याक म्हणून अशी आनंदांत आसाय? आनी ती म्हूण लागली, हांव 3 वस्तू म्हज्या मनांत दवरतां. म्हजेर कसलेंय संकश्ट आयलें की ना, कसलेंय दूख आयलें, कोणेनूय म्हाका समजूंक ना, तेन्ना कितें जाता, म्हजी भावना नॅगेटीव आसतात. हांव रोखडीच ती जाणो जाता आनी जाणो जाली की ना देवाक उलो मारता. कित्याक ताणें आमकां कितें सांगलां, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात. कसलें कितें जावं हांव जेजूसी तें हाडटां आनी तो म्हाका निवारता. दुसरें म्हणजे जेजून आमकां सांगलां, आमी सदां कितें बरें करीत पूण दुसरीं तें बरें आमचें मानून घेना. कित्याक लागून? कित्याक हांव जेजूचो पाटलाव करता न्हय. जेजून आमकां कितें सांगलां, ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां खुरीस घेवन आमचो दर दिसा ताच्या पाटल्यान येवचें. ताणेन आमकां दाखयलां खुरीस कशे भाशेन उबारूंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय. ताचे गोठायन तें घडटा. आनी तिसरें म्हणजे जेजूक तर हे भाशेन केलां जाल्यार म्हाकाय कोत्तली न्हय. हाच्या वाचपान आमकां तें कळीत केलेलें आसा जेजून. म्हाका तर संवसार नाकारता जाल्यार तुमकांय नाकारतली. म्हजीं तर उतरां ती आयकतात जाल्यार तुमचीं ती उतरां आयकतली. पूण ती कित्याक आयकुची ना? कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ती ताका वळखना. म्हणजे कोणाक? देवाक. म्हणटच हांवें तुमकां सुरवातेकूच सांगिल्लें, आमचो मास हिंचोर आसा, सेंटर हिंचोर आसा, आपल्यापणाचेर वो देवाचेर. हें सोंपें दिसता आमकां, हें आयकतात आमी, पूण हे भाशेन जिवपाक आमकां करपा जाय आनी कृपा आमी सदांच मागूंक जाय आनी देव दिता. हें आयकल्या उपरांत ती दुसरी ओस्तुरी म्हणूंक लागली, हांव सदांच निराशी, पूण तुजें आयकल्या उपरांत म्हाका एक उर्बा कशी आयली हेच भाशेन जिवपाक. आनी ती म्हणूंक लागली, हांव आयजतान हो तुवें निर्णय घेतलाय पळय तो हांवें घेतली. हें आयकलां हांवें, पूण म्हाका तें पाळूंक जायना. हांव देवा कडेन मागतली कृपा आनी तो म्हाका दितलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. हे भाशेन पावलू बार्नाबासा बरोबर घडलें. ते एका गांवांसान दुसऱ्या गांवांत वेताले आनी ते वेताना आपले वस्तूंक वचनासलेले. पवित्र आत्मो तांकां मार्गदर्शन दितालो. कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, हिंचोर वचोंक जाय, हिंचोर वचोंक नाका, हें सगळें ते आयकताले भितरल्या भितर. आनी तिमोथाक तेलिस्त्राक मेळ्ळे उपरांत ताका कितें करतात, ताची आवय जुदेव, बापूय ग्रीक.
तिणेन जेजूचो म्हणणा हितून पाटलाव करूंक निर्णय घेतलो. ती भावार्थान भितर सरली, पूण पांय ग्रीक आसलेलो. पूण तेन्ना त्या काळार ते मातशी उजत कशी जातली. ग्रीक म्हणजे तो कसो क्रिस्तांव जावंक जाता, जुदेव जावंक जाय, आनी ताका लागून हे सगळे पळय समस्या आसलेले, प्रॉब्लम्स आसलेले, ताका लागून ताणें ताची सुनोत केली तिमोथाची. पूण फुडें ताणें ती भशेन करूंक ना. जे कोण विदेशी आसलेले क्रिस्तांव जाताले तांकां ताणें सांगलें, पळय आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा, तुमी जुदेव जावपाची गरज ना, सोमते कोणूय आसूं तुमी क्रिस्तांव जावंक शकतात, कित्याक जेजून तुमकां सुटका दिल्ली आसा. आनी हे भशेन ते जेजूचें उतर उलयत वेताले आनी लोक तांचे फाटल्यान येतालो, जेजूचे शिस्त ते जाताले. आनी ते ह्या प्रमाणे एका गांवांत सावन दुसऱ्या गांवांत वेताले. आतां पळयात, ते हांगसोत्तान थंयसर वेता तेन्ना फ्रिज्याक सान बिथिनिया वचोंक सोदताले, पण बिथिनिया वचोंक तांकां पवित्र आत्म्यान आडायले वचनाका म्हणून ते त्रोआसाक गेले. आनी त्रोआसाक थंयसर शिंकयतना पावलूक एक दर्शन घडलें भितरल्यान. आनी मासेदोनियेचो एक मनीस ताका आपयता, आमकां येवन आदार कर म्हणटा. आनी ते मागीर थंयसर वतात आनी त्या लोकांक मागीर देवाचें उतर सांगतात. देव सगळी ही वाट तयार करता. आमच्याय घरादारांनी जेन्ना सारकें जायना तेन्ना तें जेजू सगळें हाडलें की ना, पळयात हो तुमचोय अणभव जातलो. ह्या दोगां वस्तुरेंचो तच जाल्लो. एक देवाचेर पातयेवन रावताली जेजूचेर आनी दुसरी आपल्याचेर. आनी जेन्ना तिणेन आपलें जिवीत हे भशेन जेजूक आदारून जिवंक लागली तेन्ना ती जेजूच्या आनंदान आनी शांतीन भरली आनी दुसऱ्यांक ती ही जेजूची बरी खबर परगटूंक लागली. तुमी हे भशेन करतात म्हूण हांव जाणा. खूब फावटी आमी वयर सकयल जाता, पूण भियेनाकात. जेजून आमकां आपली उतरां दिल्लीं आसात, ताचो पाटलाव करया आमी आनी तो आमकां सगळें बरेंपण दितलोच. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कार सोडटना जेजूचेर आमी सगळें दवरया. आमी आमकांच मरया, आमच्या हातींतलें भायर काडया आनी जेजूचेर दवरलें की ना तें रोखडेंच साफ जाता. नितळ निर्मळ जावन तो आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणान भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया आनी हे परी जेजूच्या एकवटान आमी रावया, कित्याक तो आमकां सगळ्योच एकवटून रावंक आवडयता. आमी ताका आवडया आनी ताचे बरोबर जियेले म्हणटच सगळें बरें जावंक लागतलें. ताचो आनंद आनी शांती आनी घोटाय आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडटली. हे मागणें आमी आतां करया सगळ्या संवसारा पासत. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां भेटवणेचें गायन घेवन आमी आमचें जिवितूच सगळें जेजूक भेटोवया. सगळें जें भितर चलता तितलें जेजूक दिवया. Ruby Bangar Makina
भाव न्हू मोचे आनी तुमचें बलिदान मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखांक आमी सोलामाती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राख म्हूण दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वरूपकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजेन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami ondokatał, ani kacidle pietał. Nigdy body to woj powonie sor, ami to cię
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्योन जुजे भाग्योन दौरूम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर भाग्योन जुजे वाजा बरोबर भाग्योन सायमन स्टॉका बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून जें आमकां मागणें दिलेलें आसा तें तो आजुनूय म्हणटा, कित्याक तो आमचें सगळें जिवंत आसा. ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरूम दुतांक पळयलें आनी आतां आमकां सुराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आतां आमी आत्मीकपणी शेवया आनी हे मागणे आमी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव
तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसुरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Maka favor noi somia, che un moci dai duca, uloi boga recotor, maka favor shekor, maka favor noi somia, che un moci dai duca, uloi boga recotor, maka favor shekor. घेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्याळेन आमकां सदां सांबाळ. तुजे पुताचे कश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं. तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. देव तुमकां बरें करीत आसा आनी करच्याक हांव तुमकां अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान दवरतां. ह्यो आशिर्वाद घेवन तुमी जें मागलेलें आसा तितलें तुमकां फावो जावं. सायबा कडेन आमी मागया आनी तो आमचे पासत विनंती करता आनी जें मागलेलें आसा तें आमकां मेळून दितलोच. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपुदितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां एकामेकाचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव भाग्योंत मारयेक फ्रांसिस्क पाप सायबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटोल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान भोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकश्ट सोंपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळोवंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलेलें ते परी तुजे दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायकी खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक
आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वावर कोत्तल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुंडायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शांती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये, झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. मोगाळ माये, आमी सकट एक व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कोर. मारये, कोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार आत पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कोर. आमचे यात्रेन तारुणाची आनी बोरव्यांशांची खोणां कशी तूं परजोळटाय. तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय आसा वस्तुरे मध्ये तू सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कुपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय आसा वस्तुरे मध्ये तू सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कुपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय आसा वस्तुरे मध्ये तू सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. Solta
भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. San Francisco